देणारा काळजातले उद्गार सोडटा आयच्या दिसा जेसूर बुसो तुका दोर्याने भेटोयता सोकोस्तानी सोता तुका हुस्क्या कोतीन सोता तुका खुशाल बोळान सोता तुका Soles कोडेन सोता तुका बाबाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमच्या जिवितांतलो काळोख पयसावन आमचे जिवीत उजवाडीत करूंक आदार कर म्हूण इमिसाचे भेटेंत मागुया. आनी पवित्र रितीन फावती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवन देवाची काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सर्पत्वेधार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गोरस ओकेपणान बापा मुखार धरुया. आज आपलो जोन दीस मनयतात, काजराचे वरस मनयतात. तांकां मागणें धरून देवाचो आशिर्वाद मागुया. जी कोण मरून गेल्यान तांकां जेजूच्या पुनर्जीवनपणांत वांटो दिवंक वांटो फावो जावंक मागुया. तरेतरेचे पिडेक आमची भावां भयणां आमी सांपडलेलीं आसात. भलायकी बिगडलेली आसा. कोरोना व्हायरस ही पिडेची बोली जालोली आसात. मागुया देवान आमकां सगळ्यांक राखूंक सांबाळूंक ही पिडे शिडेंतली मेकळी करूंक सुरक्षीत दवरूंक मागुया. भोव करून असले पिडेक सांपडलेल्या भावां भयणांचो भावां भयणांचो परामर्श करतात, सेवा करतात. आमची जायतीं भावां भयणां आसात. दोतोर आसात, नर्सी आसात, दुसरो वावर करपी आमची भावां भयणां आसात. हे बऱ्या वावराची उदारपणान केल्ल्या वावराची मुजुरी देवान तांकां फावो करूंक आनी तांकांय राखूंक सांबाळूंक मागुया. जायतें आमचें कितें मागचें आसा. जायत्या जाणांनी आपणा पासत मागूंक लायलां. जायत्या जाणांक आमी मागतले म्हूण हें मागणेचें आस्वासन दिलां. ह्या वेळार हें सगळें मनान दवरून काळजां मनान बाळगून दवरून ही मिसाचे भेटेंतल्यान ह्यो गोरसो ही इंटेन्सांवां बापा फुड्यान दवरुया. सर्वपदवेदार आनी सासणाचे देवा, आमचो भावार्थ बोरवांचो आनी मोग चोडय आनी तुवें बासायलाय तें जोडूंक आमकां फावो जावचें. तूं फॉर्मायताय ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सव्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
जियेत आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, एकामेकांताय दयाळ आनी काकुतीवंत जायात. क्रिस्ता सवेन देवान तुमकां भोगशिल्लीं तेच भाशेन तुमी एकामेकाक भोगसात. जशें क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आमचे खातीर दमदमीत परमळाचें देणें आनी योद्न कसो आपणाचेच देवाक समर्पण केलें, तशेंच तुमी देवाचे अपुरबायेचीं भुरगीं देखून ताची देख घेयात आनी मोगान जियात. कामचाराची, पोजळपणाची आनी आपसुवार्थाची सावडी पुऱ्यान तुमचे मदें आसूं न्हय, कित्याक असल्यो वस्तू पवित्र केल्ल्यांक सोबनांत. गाडी, फोटी, पिसाट उतरां न्हय म्हूण मस्कऱ्यो केश्टायो तुमचे मदीं आसची न्हय, हें सोगोट तुमकां सोबना. ताचे बदलेक आर्गां दियात. हें मात मनांत दवरात की कामचाऱ्यांक, पोजड्यांक आनी आपसुवार्थ्यांक म्हणजे कुड्ड्या देवांच्या भोजप्यांक क्रिस्ताच्या आनी देवाच्या राजांत दायजांत वांटो ना. पिसात वाडा वरवीं तुमी फसोना जावंक चोत्राय घेयात. ह्यांच वस्तूंक लागून देवाचेर कल्पतात तांचेर ताचो राग देंवता. असल्या मनशाच्या बागा तुमी पडूं नाकात. एका काळार तुमी काळोखांत आसल्यात, पूण आतां सुम्या सोवे तुमी उजवाड जाल्यात. तर उजवाडाची भुरगीं कशीं जियात. देवाचे उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. देवाचे उतराक आमचो जबाब. देवाची मोगाची भुरगीं कशीं ताचीच देख घेवया म्हणुया. देवाची मोगाची भुरगीं कशीं ताचीच देख घेवया. जो मनीस नश्ट्याची बूद घेवन चलना, उपातकेच्या मार्गार भोवना आनी अधर्मीक मनशा सांगाताक बसना, तो खरेंच बागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोश दीस रात, ताचे नेम तो मनांत नियाडीत आसा म्हणुया. देवाची भुरगीं कशीं तुमी ताचीच देख घेवया. भावत्या बाळाच्या देगेक लायलेल्या रुखाक काळा पोरमणे जातात फोडा, आनी कदींच भावून पडना ताची पानां. असल्या रुखावरी तो मनीस सगल्यो ताच्यो कन्यो सुफोड म्हणुया. देवाची मोगाची भुरगीं कशीं ताचीच देख घेवया. पूण नश्टाचे मनशाचें अशें न्हय, दुबावी अशें न्हय. तें कोण जाणय? वाऱ्यान उबोन वेता तसलें पोल. बऱ्या मनशांची वाट सर्वेस्पर राखता, पूण नश्ट्यांची वाट तो निसांतनाक पावयता म्हणुया. देवाची भुरगीं कशीं ताचीच देख घेवया. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय. सुम्या तुजें उतर सोत. सोता वरवीं आमकां संस्कारलोली कोर. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या.
जेजू सुदैवाच्या एका देवस्थानांत एका सोनवारा दिसा शिकोवन दितालो. 18 वर्सां देंवचारान वायटाकान केल्ली तसली एक बायल थंय आसली. ती सामकीच पोंगी जाल्ली आनी कितेंच केल्यार तिच्यान तोकली उखलून नीट रावंक जायनासलें. जेजून तिका पळयली आनी आपणाशी आपोवन हाडून म्हळें, आगे तुज्या वायटांतली तूं सुटली. आनी आपले हात तिचेर दवरिना फुडें ती सारकी उबी जाली आनी देवाक दिनवासूंक लागली. पूण सोनवारा दिसा जेजून पिडा रोग बरो केलो देखून देवस्थानाचे अधिकारी रागार जावन असो लोकांक उलोवंक लागलो. वावर करूंक 6 दीस आसात. त्या दिसांनी येयात आनी बरी जावन वचात, आनी न्हय सोनवारा दिसा. परतीपाळून सोमयान ताका म्हळें, आरे धोंग्यानो, तुमचे भितरलो जोण एकलो धांवणेक बांदलोले आपल्या पाड्याक व गाडवाक सोडून ताका सोनवारा दिसा उदकाक व्हरोना. तर 18 वर्सां देंवचारान बांदून दवरलेले ह्या अब्रामाचे धुवेक ह्या सोनवारा दिसा सोडची न्हय आसली. अशें तो म्हणटा आसतनाच सगळे ताच्या दुस्मानांक लॉज जाली. पूण ताच्यो अजापाच्यो कोरण्यो पळोवन सगळ्या लोकांक मोठी खोस जाली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वगाडणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भावंडीनो, आयची दोनी वाचपां आज देवाच्या उतराचो सेवा दवरून आमकां आमच्या जिवितांत आसलो काळोख पयस करून आमी जेजून हाडलेलो उजवाड घेवन आमचें जिवीत उजवाडीत करूंक आमकां हें आमंत्रण. कित्याक आयची दोनी वाचपां बाबांबडून ह्या 2 वस्तूंचेर नियाळ करतात. पयले वाचपान भाग्योन पावलो एफेसकारांक बरयलेली चिठीन कसले कसले कारणाक लागून आमच्या जिवितांत काळोख येता, कसले कसले कारणां लागून आमचें जिवीत काळोखी जिवीत जाता. हाचो उगडास एफेसकारांक बरयलेले चिठीन हे पोरचेक आनी तातूंतल्यान आमकां सांगता. कितें आमच्या जिवितांत काळोख हाडटा काय, कसले अवगुण आमचे जिवीत काळोखांत भरता काय. पयले वाचपान भाग्योत पावलो सांगता, कामचार, पोजडपण, आपस्वार्थ हाची सावळी आमचे मदें आसची न्हय. कित्याक असल्यो वस्तू आमचे जिवीत काळोखी जिवीत करतात, आमचे जिवीत काळोखान भरतात. असल्यो वस्तू पवित्र केल्ल्यांक सोबनात. फोटी मारप, गाळी मारप, पिसाट उतरां म्हणप, दुसऱ्यांच्यो मस्कऱ्यो केश्टायो करप हें सगळें आमचे जिवीत काळोखान भरता. आनी असले अवगुण आमच्या जिवितांत आसात, असले काळोखी कोरण्यो आमी आदारता तेन्ना आमचें जिवीत अपवित्र जावंक पावता. देवान आमकां उजवाडाचें जिवीत फावो केला. तो उजवाड आमी न पयत करता आनी आमचें जिवीत काळोखान असले गुणांनी भरून आमचें जिवीत काळोखान आमी भरता. जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत बाबांबडीनो, जेजू 18 वर्सां पोंगी जालोले हे अस्तोरेक, हे बायलेक बरी करता. हे अस्तोरेच्या जिवितांत दुबावना काळोख आसलो आनी गंभीर तरेचो काळोख. कित्याक 18 वर्सां असले पिडेक सांपडून आख्खें जिवीतूच काबार कशें हे अस्तोरेचें जालोलें. 18 वर्सां पोंगी जावन नीट उबी रावंक जायना देखून तिच्या जिवितांत हो काळोख भितर सरलोलो. आनी ह्या पासत बाबांबडीनो, हे अस्तोरेचें 11 वर्सांनी बोल्लोलें ते जेजू उजवाडीत जिवीत करता, तिका बरी करता, नीट उबी करता. आनी काळोख तिच्या जिवितांत आसलो तो पयसावन कुडीची भलायकी मेळून दिवन जेजू तिचें जिवीत उजवाडीत जिवीत करता. त्याच शुभ वर्तमानांत ही जेजूची कोरणी पळोवन धर्मशास्त्री आसले, फुडारी आसले, तांकां हें मानून घेवंक आगोड जाता. कित्याक सोनवारा दिसाक जेजून ही अस्तोरेक बरी केलोली. तांची समर्थ, तांचे नेम कायदे सांगताले सोनवारा दिसा कांयच करूंक जायना, कसलोच तरेचो वावर करूंक जायना. असलें धोरण घेवन ते आपले जिवितान काळोख घेवन आसले. तांचें मन उजवाडीत मन नासतलें. आनी हे कोरणे वरवीं जेजू तांचेंय मन
बी काळोखान आसले ते पयसायता आनी उजवाडीत मन करता जाल्यार बाबामडेनो काळोख पयसावन जिवीत आमचें उजवाडीत करूंक देवाच्या उतराचो सेवा धरून तुका म्हाका आपयता जाल्यार कितें आमी करचें काय बाबामडेनो दोनूय वाचपां आमकां एके वाटेन काळोखाची खबर सांगतात जाल्यार दुसरे वाटेन उजवाडाची खबर सांगतात आनी कसले तरेचो उजवाड काय पयल्या वाचपान बागयोन पावलो उगडास करून म्हणटा हें सगळें सोडून दियात कित्याक ह्यो सगल्यो वस्तू पवित्र केल्ल्यांक सोबना पूण ताचे बदलेक देवाक आर्गां दियात हाच्या शुभ वर्तमानांतूय बी बाबामडेनो आमकां मेळटा ती वस्तोरी बरी जाल्या उपरांत थंयसर उबी जाली आनी देवाक दिनवासूंक लागली म्हूण आयचें शुभ वर्तमान सांगता दुसऱ्या उतरांनी काळोख जेन्ना तिचे जिवितांतलो घडसरलो काळोख नपयत जालो जिवीत उजवाडीत जालें तेन्ना तिणें देवाक आर्गां दिलीं आज तुवें आनी हांवें बाबामडेनो हेंच करची गरज तरेतरेच्या अवगुणाक लागून आमच्या जिवितांत काळोख आसा तो जेजू आयच्या दिसाक पयसायता आनी काळोख पयसावन आमचे सगळ्यांचें जिवीत पवित्र करता आमचे सगळ्यांचें जिवीत उजवाडीत करता देखून हें देणें देवान आमकां फावो केलां आनी करता असलें आमचें जिवीत उजवाडीत जिवीत देव करता देखून थांबोन आसतना ते पोरचे भाशेन ते उस्तुरे भाशेन आमी देवाक आर्गां दिवची गरज कित्याक आर्गां आमी दिता तेन्ना देवाचे उपकार आमी आठयता तेन्ना आमी अदीक देवाचें बरेंपण जोडूंक पावता आमचें जिवीत उजवाडाचें जिवीत म्हूण आमी दाखोळ करता देखून आयच्या दिसाक मिसाचे पेटेंत आमी वांटो घेता आसतना देवाच्या आपुरबायेची देवाच्या मोगाची भुरगीं कशीं आमी जिवन जो जाबाब आयच्या दिसाक आमी दिला तो ताचीच देख घेवया काळोख आमच्या जिवितांतलो पयसावया आमचें जिवीत उजवाडीत करुया आनी थांबोन आसतना देवाक आर्गां दिवया हीच कृपा ही मिसाचे भेटेन आमकां सगळ्यांक मागून घेवया भेटवणेच्या वेळार आमी गायन गावया ना आमचे लागीं C25 पान 39 C25 पेज 39 Baba आमचे लागीं इवू तुका उतोम देडी देखून आमी ही तुजी भुरगीं आखे प्रितू करता वेदी तिचेर तुका संसारातली सोरवां सुसली मोगाळ बापा घे तूं मानून हे जावंगे व्हडुडेपण काटा घालसी दिता घालून तुकाच आमचें म्हज्या बाबामडेनो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन मोहिमेवोन देवा आमच्या बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर तुजी दिश्ट घाल अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक मोहिमा आमी दिवंक पावूं ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी करताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हें तुजें सामका आनीक एक देणें आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकुल चडना तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुजे कृपेन वाडत वेता देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूताचो दोलबार तुका मान भोवमान दितात तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन
निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्मेक धाडून तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परींचे वंश तोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्याने दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी समेज घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळचें तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासा करात. Bawartaco gut purgotia, Jesu melo, Jesu ci wonzala, Jesu nowian jetolo. Bapa, Jesu cia mortanco ani puno ci won poranco ami bhakti panu gras korta. Ani očivitaco undon sodonici kals tuka समर्पिता. तुझे मुखार येऊंक आणि तुझी सेवा करू. आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेजता. पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे भावंभयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, आपापल्या घरांनी रावन एमिसा बिटीन वांटो घेतलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाची आनी आमचे माय सांगाती तिचो पोती बागयोन झुजे बागयोन दोन आमचो आस्कारी बागयोन मी गेला आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पत्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. भावंभयणीनो, हाच्या पयले वाचपान भाग्योन पावलू एफेसकारांक बरोवन उगडास करता आनी म्हणटा देवाक आर्गां दियात. हाच्या शुभ वर्तमानांत ती 18 वर्सां पोंगी जालेली अस्तरेक जेजू बरी करता तेन्ना ती देवाक दिन वाचता. ह्या वेळार
तुवें आनी हांवें देवाक आर्गां दिवंक देवाक दिन वासूंक जायतीं पुर्ती कारणां आसा. आमचें काडोकी जिवीत देवान पयसावन आमचें जिवीत उजवाडीत जिवीत केलां. आमकां आपले कुरपेन आनी बेसांवांनी भरल्यात. ह्या वेळार हें सगळें देवाचें बरेंपण ओळखून घेवन देवाक दिन वासून देवाक आर्गां दिवन जेजून शिकयलें प्रार्थन बापाक उबारुया. बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवांशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राज ओर्थी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. समेची शांती सदा काल तुमची सोफी आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटा ती शिळेच्या जेवणांगा पयली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कुमन्यांचे मागणे. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसा म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें बोमळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणी तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाकाच तुका एकवडटा. तुजे सोशिलो कोड सोडूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. सोम्या जेजू ये डी 30 आणि 8 5 60 आणि 8 डी 38 पेज 68. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजान राबू घे. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजान राबू घे. पापा कडसून देवून आयलोय आमचे सारको पुरीस जालोय. सासणेक तुजे जोड जाले आमचे मोने विराट करचे. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजान राबू घे. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजान राबू घे. कोरोना व्हायरस ही पिढी सुमयार देवाचे काकलुतेक मागणे. सोर पदवीदार आनी काकलूत जाता देवा सोडवण दिवंक तुजो हात मोटवो जालो ना. न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां बासायलाय. आमचे विनोंतींक तूं चोत्राय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगळी पसरलेले कोरोना व्हायरस
हे पिडेचे भिरांतीच्या चोपक्यान तुजी भुरगीं सांपडलेलीं आसात. तुजे उतराची पोतवी पाटोय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बाबा, तुजी भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जेवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पेकयता तो देव तूं. हे पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक घोटाय दी. पिडेस्तांचो इलाज करता त्या वैजकी लोकांक धीर, राखण आनी उर्बा दी. मोर्दाचे तोणीर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्याक विसव मेळो. पवित्र आत्म्या, ही पिडा नाश करपा खातीर एक वखद घडून हाडून अभ्यास करतात त्या वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशी पावलां घेवन सरकारी मनशां बसत आमी मागता. सोम्याची सू, तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास दवरता. ताचेर बावाड थेवता त्या धोर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणेन संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसां बरोबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा, आमी मोरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काडोक येवची न्हय, पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवन दी आनी तुजें सोवें तांकां बोरवांचो मेळो. सो जावन आसा आमचो आसरो सासणाच्या सासणाक. आमेन. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फळ फावो जावं. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवनपणांत वांटो मेळ्ळा. तुजे खुणे रुपान आमी समरंभून घेतला ते ह्या जिवितान स्वतान आनी सरकार संपूर्णायेन आमकां मेळोचें कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोफी आसूं. तुमचे सवय आसूं. सर पत्वेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार शेवटाचे गायन गावुया. देवाक आर्गां दिवया. E 4 570 आणि 8 E4 पेज 78.